आता सुद्धा लोक जे म्हणतात, आता आम्ही गोंयच्या जर पळयत तर गोंयांत सगळ्याच लोक म्हणतात की लोकसभेची दोन्ही सिटां आमी जिखतात। सावथाचे तर त्यांचे भाजपवाले सुद्धा म्हणतात की ते आम्ही सोडले, सीट काँग्रेस जिखले। नॉर्थाक मे बी आमकां चान्स आसत, पण आता ते नॉर्थाच्या बद्दल म्हणपाक लागलात की दोन्ही सिटां जी आसा ती स्वता भाजपाचे कार्यकर्ते लिडर जे आसात ते म्हणटात गोंयांत तांकां एकच सीट मेळची ना। आज एक तरेन प्रायम मिनिस्टर यांचे गेल्या 5 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर अशें कळोवन चुकता की भारताची जनता 70% तर तेजेर नाराज आसा की तेणी जी आश्वासनां दिल्ली ती आश्वासनाची कांयच पूर्तता केली ना। अशें जर आसत जाल्यार डेमोक्रेसी खंय उरतली? इलेक्शनाचेर म्हणजे हो प्रक्रिया आसा हाजेर विश्वास कसो उरतलो की लोक एक उलयता आनी एक पळयत वेळ सांगता आनी मागीर तशेंच जर रिजल्ट आयलो जाल्यार कोणाचेर विश्वास दवरप, कित्याचेर आयोगाचेर विश्वास दवरप काय कोणा कशें करप, कितें करप? पूण हेजे खातीर आयोगान म्हाका दिसता सतर्क रावपा जाय। आनी दुसरें जे असलो जे ओपिनियन पोल दितात, फेक दितात किंवा कसल्याय कारणात तांचे कसले इंट्रस्ट आसता खबर ना ते दितात, तेंचे खातीर फुडें खंय तरी फेरविचार जावपा जाय, असली गजालीचेर कंट्रोल हाडपाक। बाबुशाचे बलात्कार केशींतले गायब जाल्ले चली वेंचणूक जातनाच परत हाजीर म्हूण काँग्रेसीक राजकारणाचो दुबाव। आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स हांव आनी प्रेसिडेंटाक घेतले तेन्नाय म्हणले आमी अशें की त्या टायमार हो रेप केस फुडें हाडून कितें तरी विशय करपाचो प्रयत्न हेंचो आसपाक जाय सरकाराचो, आनी हे कदाचित मागीर कावंटींग इलेक्शन जाले उपरांत ते चली खातीर मेळटले। अशे प्रकार जो आमी संशय जे आमकां येयल्लो डावट येयल्लो तो ते तशें घडला। म्हणजे अशें जर आसत जाल्यार इन्क्वायरी जावंकूच जाय, कोण गेलो, कशी गेली, कोणाच्या घरांत केले आनी बरी कित्याक ह्याच टायमार घडला हें। ताचे खंय अपहरण बी कांयच करूंक नाशिल्लें, तें खंय ताचे इच्छेन ताच्या सोयऱ्यांगेर आशिल्लें। पुलीस ताचो खंय आतां मॅजिस्ट्रेटा मुखार स्टेटमेंट रिकॉर्ड करतले। हे आदीं ते चली प्रोटेक्टिव्ह होमांतल्यान अशेंच 2-3 खेप नाच जाला, केन्ना बोळा जालोच ना। हे खेप मात पणजे इलेक्शनाच्या बोवाळांत बाबुशाचें नांव घेनासतना चलयेच्या अपहरणाच्यो खबरो रंगयल्यो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी।